नमस्कार. या खाशेल्या ब्रॉडकास्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा तो म्हादयचो. चारांक सुमार 2700 पानांचो वर्डिक्ट म्हादय डिस्प्यूट ट्रायब्युनलान दिलो आणि ताजे उपरांत प्रत्येक मनीस कोण जिखला कोण हरला, गोंयचो फायदो काय कर्नाटकाचो फायदो, लुकसाण कोणाचें हाजेर भासाभास करपाक लागलो. पण ही जी फिगर्स आसात 5.5 TMC, 13 TMC, 24 TMC हांचो नक्की गोंयचेर भविश्यकालीन परिणाम कितें? कर्नाटक जिखला गोंय हरला काय गोंय जिखला कर्नाटक हरला, हाजे परस हाजो ह्या दोन्ही राज्यांच्या फुडल्या पिळग्यांचेर कितें परिणाम जातलो, इतलो म्हत्वाचो आनी ऐतिहासीक असो हो वर्डिक्ट आसा. आनी तो वर्डिक्ट आनी ताजेर चर्चा करपा खातीर आमचे बरोबर तज्ञ स्टुडियो भितर आसा. हांव सुरवात करतना म्हाका दोन गजाली सांगच्योशी दिसतात की आमचे कडेन गोंयचें वर्जन आयलां आनी कर्नाटकाचें वर्जन आयलां. गोंयचे आदवोगाद आत्माराम नाडकर्णी आनी कर्नाटकाचे आदवोगाद मोहन कतारकी ह्या दोगांनी आपापल्याली वर्जन्स दिल्यात. सुरवातीक आमी ती वर्जन्स पळोवया. तांणी प्रेस रिलीज इश्यू केला. कितें म्हणटात दोन्ही राज्यांचे आदवोगाद हो निवाडो वाचून आनी मागीर आमी मुखार या. सगळ्यांत पयलीं आमी पळोवया तें गोंयचें वर्जन जें आत्माराम नाडकर्णीन दिलां. आनी थोडकी भितर तें हांव सांगता तुमकां तें डिटेलां भितर टीव्हीचेर वाचपाक मेळटा. ते म्हणटात की कर्नाटकाची 35 TMC उदकाची मागणी आशिल्ली, तातूंतली 20 TMC डायवर्ट करपाक पळयताले. पण जो आतां एवॉर्ड तांकां दिला ह्या वर्डिक्टाच्या थ्रू 2711 पानांचो 12 वॉल्युम्स आसा ताचे, तातूंत तांकां 5.5 TMC उदक सद्याक डायवर्ट करपाक दिता. तातूंतली 1.5 TMC उदक जें आसा तें इन बेजीन युजा खातीर म्हळ्यार तें डायवर्ट करपाक मेळना आनी 4 TMC उदक जें आसा तें तांकां डायवर्ट करपाक मेळटा. तें डायवर्ट करून ते मलप्रभे भितर वतले. दुसरी जी गजाल आसा ती तांची 7 TMCचें सरप्लस उदक जें कोटणी रिजर्वायरांतल्यान म्हादय हायड्रो इलेक्ट्रीक पावर प्रोजेक्टा खातीर डायवर्ट करपाचें आशिल्लें, ती मागणी कर्नाटकान भायर मारल्या. मात एक म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हो जो हायड्रो इलेक्ट्रीक पावर प्रोजेक्ट आसा तो पावर प्रोजेक्ट करपाक विदावट डायवर्टींग द वॉटर बेजिना भितर तो घालपाक ट्रायब्युनलान कर्नाटकाक परवानगी दिल्या. तिसरी गजाल जी आसा ती म्हळ्यार महाराष्ट्राची. महाराष्ट्रा 7 TMC उदक मागतालें. महाराष्ट्राक 1.33 TMC उदक इन बेजीन युजा खातीर दिलां. तें डायवर्ट करपाक मेळना. आत्माराम नाडकर्णीच्या म्हणण्या प्रमाण दिस इज अ मेजर विक्ट्री फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. हे मेजर पॉयंट्स आसात. गोंयचो आदवोगाद आत्माराम नाडकर्णी हांणी जे प्रेस रिलीज आज दिलां तातूंतले दे आर कॉलिंग इट अ मेजर विक्ट्री फॉर गोवा. आतां फाटोफाट आमी कर्नाटकाचें वर्जन पळोवया. कर्नाटकाचें वर्जन जें आसा तेंय इंट्रस्टींग आसा. तांची आदवोगादान मोहन कतारकी हांणी जो शब्द वापरला तो तुमकां स्क्रिनीचेर पळोवपाक मेळटा. वी हॅव सक्सिडेड पार्टली with regard to the pressing needs in Karnataka. So Karnataka is calling this verdict a partial success. Goa is calling it a massive victory. ते म्हणटा त्या प्रमाणे म्हादयतले टोटल बेजिनांतलें उदक जें आसा तें 188 TMC आसा आनी तें मतींत घेवन ट्रायब्युनलान कर्नाटकाक चड उदक दिवपा खातीर विचार करपाक जाय आशिल्लो. ते म्हणटात की जो रिपोर्ट आसा तो 12 वॉल्युमाचो आनी सुप्रीम कोर्टा मुखार ह्या वर्डिक्टाच्या अगेन्स्ट अपील करप काय ना हें तांची बसका जातली राज्य सरकारा बरोबर आनी राज्य सरकारा बरोबर बसका जातकीर ती फुडली दिका ते थारायतले. सद्याची परिस्थिती अशी आसा गोंयाक 24 TMC उदक दिलां. म्हणजे म्हाका आतांच ती फायल पावल्या वर्डिक्टाची. ते वर्डिक्टाचे फायलीक आय वॉज जस्ट ग्लान्सिंग थ्रू. आय हॅड नो टायम टू गो थ्रू इट. आय वॉज ग्लान्सिंग थ्रू. एक कळटा की गोंयाक 24 TMC उदक एलोकेट जालां. कर्नाटकाक इन बेजीन आनी डायवर्शन दोनूय धरून म्हळ्यार 4 TMC जे मलप्रभे भितर डायवर्ट करपाक तांकां परमिशन दिलां. 1.5 TMC जे तांकां इन बेजीन पिवपा खातीर वापरपा खातीर दिलां आनी सुमार 8 तांकां सांगलां की तुमी 8 TMC उदक हें तुमच्या हायड्रो इलेक्ट्रीक पावर प्रोजेक्टा खातीर इन बेजीन वापरपाक शकतात म्हणून तें. सो कर्नाटकाक टोटल जें एलोकेशन जालां तें 13 ते 13.5 TMCचें जालां
आनी महाराष्ट्राक हें 1.33 TMCचें जालां. आतां हो जेन्ना आंकडे आयकतात तेन्ना आनी दोनी आदवोगादांची वर्जन्स जेन्ना आयकतात तेन्ना सामान्य मनशाच्या तकले भितर एक प्रश्न येवप स्वाभावीक की खरें कितें, गोंयचो हातूंतल्यान फायदो जाता काय गोंयचें लुकसाण जाता. कर्नाटका ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टाक हाजे विरुद्ध अपील करपाची चिंतता कारण तांकां हाज्याकी चड उदक जाय. गोंयची भुमिका कितें आसपाक जाय आनी गोंयच्या आदवोगादांनी जी भुमिका मांडल्या ती कितली रास्त आसा, कितली सेन्सिबल रॅशनल आसा हाजेर आमकां भासाभास करपाक जाय. स्टुडियो भितर म्हजे बरोबर आसात ते गोंयांतले नामनेचे विज्ञानीक आनी ह्या विशया वेले तज्ञ डॉक्टर नंदकुमार कामत. सर, स्वागत तुमचें. सगळ्यांत पयलो जो प्रश्न आसा की ही जी फिगर्स आयकतकीर तुमचें इनिशियल रिएक्शन कितें, गोंयचेर आनी गोंयच्या फुडल्या पिळग्यांचेर हाचो कितें परिणाम जातलो? पयली गजाल म्हणटा ती गोंय सरकाराची हांव भयंकर म्हणजे असमाधानी आसा. कित्याक 1999 ते 2001 ह्या सालान हांव ज्या समितीचो ऑफिशियल मेंबर आशिल्लो म्हणजे नॉन ऑफिशियल एक्सपर्ट म्हणून 1999 2001 इंजिनियर देवस्कर हांच्या समितीन 2051 साला पर्यंत मांडवी म्हादईच्या उदकाचो बृहत योजना म्हणजे मास्टर प्लॅन आसा ती तयार केल्ली. आतां हे टेक्निकल स्वरुपाचे डॉक्युमेंट्स आसात आनी ह्या सगळ्या हातून अशा तरेच्या निवाड्यान भितर हे सगळे तरेची आंकडेमोड केल्ली आसता की प्रत्येक राज्य जे आसता, गोवा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक, ते त्या बेसिनान इतले उदक आसा म्हणून दावो करता. त्या दाव्याचेर आदारीत मागीर बाकीची सगळी समीकरणां तांकां जुळोवची पडटात आनी मागीर त्या आदारीचेर ही वांटणी करची पडटा. आतां ह्या वांटणे भितर प्रश्न असो आसा की पयलीं आमचे गोवा राज्याचे जे विस्कळीतपणान इतली वर्सां चलता ते राज्य उदक वॉटर पॉलिसी जाका म्हणटात, उदका विशींची एक समग्र धोरण खंय पावलें ताच्या संदर्भान खुबशी सूचना सरकाराक करून जाल्ल्यो आसात किंवा खंयचेच सरकार 8,530 मिलियन क्युबिक मिटर, कित्याक आतां मेरेन प्रमोद बाब तुमी जितले TMC फीट हे सगळे ब्रिटीश आमदानीन केल्ली ही आंकड्याची सगळी हे आसा तुमकां म्हणजे परिमाणां. ताजे 1 TMC फीट म्हणजे 28 मिलियन क्युबिक मिटर आनी 1 क्युबिक मिलीमीटर म्हणजे 1000 लिटर. हे आमच्या सगळ्या प्रेक्षकांनी लक्षात दवरचें. तर आज जर आमी आंकडेवारी पळयली जाल्यार हांव सदांच गोंया सरकाराक, मुख्यमंत्र्याक हांवें ईमेल धाडून प्रश्न केल्लो आसा. कित्याक म्हजे सारको सायंटिस्ट संपूर्ण कंप्लीट रिपोर्ट 2711 पानांचो 12 खंडाचो वाचल्या शिवाय आमकां वस्तुनिश्ठ पद्दतीन हाजेर मत व्यक्त करपाक शक्य ना. तशें करीत जाल्यार ते इमोशनल आनी सेंटिमेंटल जातले. पूण हांव एकूच सांगता कित्याक फाटल्या सोमारा आनी ताच्या फाटल्या सोमारा हांवें सावधगिरीचो इशारो म्हज्या स्तंभांतल्यान दिल्लो आसा आनी लोकांक सावध करपाक की म्हाका खबर आशिल्लें पयल्याच म्हज्या नवीन टायम्साच्या हातून हांवें बॉम्ब शेल पडपाचो आसा अशें म्हणिल्लें आसा. तो बॉम्ब शेल कसलो जाल्यार गोंयची आमच्या तज्ञ समितीची मागणी आशिल्ली की आमी हिशेब केल्लो इरिगेशनाक कितलें उदक जाय 2051 पर्यंत, मागीर इंडस्ट्री कितलें उदक जाय आनी पिवपाक कितलें उदक जाय गोंयच्या 2051 पर्यंतच्या लोकसंख्येक. जाल्यार आमी अशें गणीत मांडिल्लें की आमकां टोटल 72 TMC फीट मेळ्ळा उदकाची गरज आसा. आनी काल सोमारा हांवें जाहीर केल्लें आसा की आमकां जर 2000 ते 3000 मिलियन क्युबिक मिटर म्हळ्यार 72 TMC फीट जर उदक मेळत जाल्यार आमच्यान सांगूंक जाता की आमचो जय जालो. आनी त्याच बरोबर येस आनीक 2 मुद्दे आसात. स्टेट वॉटर पॉलिसी हांकां करणे शक्य ना, हाका खंयच्याच राजकीय पक्षाचो विरोध नाशिल्लो तरी सुद्दां मंत्र्यांनी तातूंत चड इंट्रस्ट दाखोवंक ना आनी गोवा सरकारांनी दाखोवंक ना. दुसरी गजाल म्हणटा ती ह्या बाबतींतली म्हादेवी आयोगाची आमच्या टीम जी आशिल्ली तांणी कसलेच कागदपत्र इन्क्लुडींग जे क्वेश्चन आर्ग्युमेंटा खातीर जे फ्रेम केल्ले ते लोकां पर्यंत पावंक ना, आमच्या पर्यंत एक्सपर्टा पर्यंत केन्नाच पावंक ना आनी कसलेच सहकार्य मागूंक ना ऑफिशियली. म्हाका सर एक गजाल सांगात, तुमी आज जेन्ना गोंयचे आदवोगाद म्हणटात की दीस इज अ मेजर विक्ट्री फॉर गोवा, यू डोंट एग्री विथ दॅट? नो, कित्याक पयली पासूनच 1972 पासून हो वाद चालू आसा. आमी लक्षांत घेता आसतना फक्त म्हादईचो विचार करूंक जायना. आमी लक्षांत घेवपाक जाय की म्हादई आनी जुवारी दोनी धरून 70% ड्रेनेज बेसीन गोंयचें आसा आनी ताजेर जवळ 300 गांवां आसात दोनी धरून म्हादई आनी जुवारी. आमी जुवारीचोय बी आमी मास्टर प्लॅन केल्लो आसा, जुवारी तळपण गालजीबागचो. प्रश्न असो आसा की ग्लोबल वॉर्मिंग, क्लायमेट चेंज हे मुद्दे जरी ट्रिब्युनलच्या मुखार जरी नासले तरी ह्या लिगल एक्सपर्टांक कळपाक जाय आशिल्लें. ताणें आर्ग्युमेंटा ती सांगलें आसतलें की आमकां महत्वाचो स्त्रोत आसा 190 परस चड जी गांवां आसात म्हादईच्या बेसिनान आमचें नॅव्हिगेशन आसा, तशें कर्नाटकान तांच्या न्हंयेचेर बार्जीचें आनी बाकीचें नॅव्हिगेशन ना, आमचे फिशरीज आसा त्या पद्दतीचें ना, आमची शिपणावळ आसा त्या पद्दतीची ना. म्हणजे आमची मेन लायफ लायन आनी पायपलायनूच बंद केल्ल्या भशेन परिस्थिती आसा आज. म्हणटकीर सांगा जयाचें म्हणजे कितें टेक्निकली खंयची लिगल टीम
तांकां आंकडेवारी जर समजूंक ना जाल्यार तांकां तो जय जाला कसो दिसता. पूण डायवर्शन कशें जालें जगांतलें पयलें उदाहरण आसलें. हांव तरी सांगता, म्हजी प्रतिक्रिया अशी आसा, कर्नाटकाच्या दृश्टीन हो आतां पर्यंतचो तांचो 100 वर्सांचो डिस्प्युटाचो वेगवेगळ्या नद्यांच्या बाबतींत चारय राज्यां कडेन ते झगडत आसात. केरळा कडेन झगडे आसात, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र. तांचो सगळ्यान व्हडलो जय आसा हो. कित्याक लागून म्हणटा तुमी? कारण तांकां अपेक्षा सुद्दां नासत कदाचित की डायवर्शन करूंक परमिशन मेळटली म्हणून. तांकां कल्पना आशिल्ली प्रोजेक्ट हातांत घेतलो तेन्ना की मलप्रभा बेसीन कित्याक लागून ते डेफिसीट जाल्लें आसा ते. प्रचंड प्रमाणाचेर थंय जंगलांची कत्तल जाल्ली आसा आनी प्रचंड प्रमाणाचेर तांणी कॅश क्रॉप्स थंय एनकरेज केल्ले आसात. म्हणटकीच प्रश्न असो आशिल्लो, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र ह्या तिनूय राज्यांनी बसून एक संयुक्त उदकाचें धोरण तयार करूंक जातालें की आमी कसल्या कसली उदक जे खाता तशी शुगर केन, तंबाखू असली क्रॉप्स लावपाक दिवपाक जायना. आणि आज जगांत बऱ्यापैकी ड्रीप इरिगेशन आणि अशा तरेचे आमचे कडेन जलसिंचन तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना आमी उदकाची नासाडी आमी कुशीन दवरूंक जाय. आणि म्हाका एक गजाल सांगात की गोंयचो जो आदवोगाद अंतरी जो प्रेस रिलीज आहा की ते म्हणटात की कर्नाटक 35 TMC मागताले, तांकां 5.5च दिलें. हो जो आर्ग्युमेंट आसा, ह्या आर्ग्युमेंटा कडेन तुमी हो जयाचो आर्ग्युमेंट असो दिसना, तुमकां पराभवाचोच आर्ग्युमेंट कसो दिसता? ताचें कारण अशें आसा, म्हाका आतां तुमीच प्रमोद बाब सांगचे, गोंयान कितले मागिल्ले TMC फीट किंवा MCM कितले मागिल्ले, खंय जालां हें पब्लीश? हांवेंच उलट 2 फावटी सरकाराक ईमेल धाडून आणि म्हादई बचाव अभियानाचे आमच्या मेंबर निर्मला ताई आसा आणि राजेंद्राक सांगिल्लें की जो पर्यंत आमी आंकडेवारी स्पश्ट करना आणि निवेदनां धाडिल्लीं आसात आमी आणि ताजेर आमी हे सगळे मुद्दे कन्सिडर करतले म्हणून सीएमाचे म्हाका पर्रीकर बाबाचे 7 तारखेक सप्टेंबराच्या फाटल्या वर्सा आयिल्ले की आमी हे सगळे मुद्दे लक्षांत. कसले मुद्दे? तुम्ही कितले उदक मागिल्लें? तुम्ही इतलें तरी म्हणूंक जाय आशिल्लें की देवस्कर कमिटीन 2000 ते 3000 मिलियन क्युबिक मीटर उदक गोंयांक 2052 पर्यंत जाय मागिल्लें, ते तरी सांगपाक जाय आशिल्लें न्ही. तुम्ही एक गजाल म्हणटात की गोंयची जी फुडली एक 30 वर्सांची गरज आसा ती अरावंड 72 TMC आसा आणि गोंयाक जे एलोकेशन जालां ते 24 जालां. सो इट इज नॉट इवन 1/3 ऑफ अवर रिक्वायरमेंट. दॅट इज वॉट यू आर सेइंग, फ्युचर रिक्वायरमेंट. दुसरो जो मुद्दो आसा तो तांगेल्या म्हादई हायड्रो इलेक्ट्रीक पॉवर प्रोजेक्टाचो. ताका विरोध केलो आमच्या समितीन. सरकाराचो आर्ग्युमेंट आसा की ते ताजे खातीर कोटणी रिजर्वराक म्हादईंतल्यान कोटणी रिजर्वराक व्हरपाक पळयताले. तांकां सांगलां की आतां त्या बेजिना भितरच तो तुमी पॉवर प्रोजेक्ट करात म्हणून. आनी दीस ऑल्सो गोवा इज प्रोजेक्टींग एज इफ इट इज द विक्ट्री. वॉट इज युअर ओपिनियन? ना, पयलीं म्हणजे सगळ्या तरेचे जे हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट आसता आणि रन डावन द रिवर अशे तेजे प्रोजेक्ट आसता, आज केंद्र सरकारा कडेन आनी राज्य सरकारा कडेन ते उदक मेचपी बाबा जलविद्युत निर्माण करून कितले उदक सोडटा हातून हांची यंत्रणाच ना राज्य स्तराचेर. कावेरी आयोगाच्या निवाड्या बाबतींत तोच प्रॉब्लेम जाल्लो आसा, मॉनिटरींग एजन्सी ना. कर्नाटकाचो डावपेच असो आशिल्लो की जवळ 250 मेगावॉटाचे जलविद्युत जनित्र बसोवपाचे म्हादई हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट, तो सगळो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आमच्या तज्ञ समितीन तपासला. हांवें स्वता तो पेज टू पेज वाचला, ताजो EIA निरीन केल्लो नागपूरच्या. पूण प्रश्न असो आसा की गोंयान आपल्या हद्दीन जे म्हादईचे वयले उदक येतालें ते वापरून सुर्ला 1 आणि सुर्ला 2 हे 2 हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट आशिल्ले 60 मेगावॅट क्षमतेचे. ते 7 5-year प्लॅनान आशिल्ले, 8 5-year प्लॅनान आशिल्ले, 9 5-year प्लॅनान आशिल्ले. ताच्या संदर्भान चालढकल करीत रावले आणि हांव उगडास करीत रावला प्रत्येक चीफ मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टराक, रायट फ्रॉम दयानंद नार्वेकर आणि वीज मंत्र्याक की बाबा रे तुम्ही ते डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करात. केन्ना ना केन्ना डिस्प्यूट जेन्ना ट्रिब्युनला कडेन वतलो तेन्ना गोंयांक सांगूंक मेळटलें की आमकां ते उदक जाय, कित्याक आमकां आमची स्वताच्या हद्दी भितर हायड्रो इलेक्ट्रीक पॉवर तयार करपाक जाय म्हणून. म्हणटकीच आमी थंय फाटीं पडले. म्हणटकीच प्रश्न असो येता की आज ही जी आंकड्याची आतां जुळवाजुळव चल्ल्या तातूंत गोंयचो सपशेल पराभव जाला. कित्याक सगळ्या समित्यांनी आयज वेर सरकाराक सल्लो दिल्लो आसा की खंयच्याच पद्दतीन वयल्या क्षेत्रांत म्हादईच्या कॅचमेंट एरियान हो हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट जावंक आमी दिवंक शकना. कित्याक मागीर ते तलाव थंय जो निर्माण जातलो ताजो परिणाम असो जातलो की गोंयान सकयल जे ट्रिकल डावन इफेक्ट आसा ते उदक सकयल येवपाक जाय. ते कोण सोडटलो उदक? ताजे गेट कोण पळयतलो? ताजे मागीर रेग्युलेशन लॉगबूक कोण चेक करतलो? खंयची टीम थंय आसतली? हे खंयच्याच आतपर्यंत इंटरस्टेट डॅम आसा थंय शक्य जावंक ना. म्हणटकीच ते जाय तेन्ना जाय तशें आपल्याक उदक वापरतले. आणि जे आमी रिपोर्ट पळयल्ले आसात तांचे ताजे वयल्यान आमकां कळून चुकिल्लें आसा की जे इकॉलॉजिकल सायकल टायडल रिव्हरचें आसा, सुकते भरतेचे मांडवीचे, ताजे कडेन ते कशेंच जुळपाचें ना की तांकां जाय तेन्ना उदक सोडपाचें आणि मागीर हांगाचे नुस्तें जगतले मरतले आणि हांगाचे नुस्तेकार जगतले मरतले. म्हज्या दृश्टीन सगळ्यान म्हणजे हो व्हडलो पराजय आसा. टुडे इज अ ब्लॅक डे फॉर गोवा अशें म्हजें मत आसा आणि गोल्डन डे फॉर कर्नाटका. तुका कोर्टूच करतलो. म्हाका एक गजाल, ब्लॅक डे फॉर अस. म्हाका एक गजाल काळो दीस आमच्या दृश्टीन. सर म्हाका एक गजाल सांगात, तुम्ही जेन्ना म्हणटात की सुर्ला 1 आणि सुर्ला 2 हे जे गोंयचे 2 जे प्रपोज पॉवर प्रोजेक्ट आशिल्ले
ताजो जर आमी एटलिस्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करून जर ट्रायब्युनला मुखार दवरिल्लो सांगिल्लें की अशें आमी मुखार वचपाक शेअर वाडपाचो उदकाचो जाल्यार शेअर वाडपाचो आणि कर्नाटकाक जो Yes. हायड्रो इलेक्ट्रीक पॉवर प्रोजेक्ट करपाक परमिशन मेळना बरोबर तें मेळनाशिल्लें बरोबर आमची सुशेगादपणा लागून बरोबर. आणि आमी न्हिदल्यात येस म्हणून हे जे एडिशनल 8 TMC Absolutely, तांकां मेळपाचें हें जालां absolutely. आणि जाचेर आतां तुमी म्हणटा तशें की एकदां तांणी हो प्रोजेक्टाचें काम स्टार्ट केलें आनी प्रोजेक्ट कंप्लीट केलो जाल्यार तें उदक केन्ना सोडटात आनी कितली दवरतात हाची यंत्रणाच मेजपाची कोणा कडेन ना बरोबर इतली भयानक परिस्थिती आसा आज त्या गजालीक लागून हे एडिशनल 8 TMC उदक कर्नाटकाच्या पदराक आमी घाला ब्लॅक डे फॉर गोवा म्हाका एक गजाल सांगात की कर्नाटकाक म्हणटा की आमकां हाज्याकी चड उदक जाय आमी सुप्रीम कोर्टाक वतले फ्रॉम कर्नाटका पर्स्पेक्टीव पॉयंट ऑफ व्यू हाऊ डू यू लुक एट इट की जर कर्नाटकान फाल्यां हो जो वर्डिक्ट आसा तो सुप्रीम कोर्टाक चॅलेंज केलो मेरिट्स कितें आनी फ्रॉम कर्नाटकास पर्स्पेक्टीव ताचे फायदे कितें न्ही हाज्या संदर्भात कितें आसा की कितले व्हडले तांणी प्रोजेक्ट जरी डिटेल प्लॅनिंग केलें तरी आज जे आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावेले कायदे आसा त्या कायद्यानुसार तांकां त्या जंगल क्षेत्रांत राखीव जंगल क्षेत्रांत भिंबळ क्षेत्रांत तांकां प्रचंड झाडांची कत्तल करून आणि खंयच्याच पद्दतीन खंयची एजन्सी हाडली तरी एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तांच्या वाटेन रावचो ना म्हणटकीच जे आंतरराष्ट्रीय न्यायालया कडेन सुद्दां केस वचूंक शकता आणि वर्ल्ड बँक पासून सगळेच हाज्याहून ल्हान कमी क्षमतेच्या प्रकल्पांक सुद्दां विरोध केल्लो आसा कित्याक इट इज आज युनेस्को इन्स्क्रायब्ड एरिया आसा तो सगळो संपूर्ण वेस्टर्न घाट्स जो आसा तो धरणांच्या दृश्टीन योग्य ना म्हणटकीच ते विद्युत निर्मिती बी ते सोडाच एक ल्हान जशे हरवळ्या बी केल्ले तसले गोष्ट वेगळी 40-30 मेगावॅट बी बट 250-500 हे कितें शरावतीच्या भशेन परिस्थिती ना ही आनी दुसरें अशें आसा की ते सुप्रीम कोर्टान जरी गेले जाल्यार ताजो फायदो गोंयांक आसा की गोंयांत थंय बऱ्या पद्दतीन आर्ग्युमेंट करपाक जाता की हे सगळे वेस्टर्न घाटाची नास आणि मागीर थंय जंगल मागीर बाकीची थंय बायोडायवर्सिटी जी आसा इकोसिस्टम जी आसा एनिमल कॉरिडॉर जे आसा हे सगळे मुद्दे भायर काडपा खातीर आंतरराष्ट्रीय तज्ञय बी गोंयच्या मत्तीक धांवन येवंक शकतात त्या वेळाचेर आणि म्हाका एक गजाल सांगात जेन्ना आमी 5.5 TMC तातले 4 डायवर्ट म्हणटात देड इन बेजीन पिवपा खातीर आनीक प्रोजेक्टाचेर पॉवर प्रोजेक्टाचेर अरावंड 8 TMC हाजो आमी आतां सामके सामान्य गोंयकाराक कळपा खातीर मांडवीची न्हंय जी आसा ताजेर कितें परिणाम जातलो फाल्यां समजा हो प्रोजेक्ट जालो किंवा हें डायवर्शन जर जालें जाल्यार ताजो मांडवीचेर कितें परिणाम जातलो सगळ्यात पयलीं म्हणजे मांडवी सुकपाक लागतली आटपाक लागतली नुस्त्याचेर परिणाम जातलो दुसरी म्हणजे नॅव्हिगेशनाक ताजेर इम्पॅक्ट जातलो सगळे म्हणजे हे जे परिणाम आसात ते तुमकां एका दोन वर्सान दिसनात ते हांगा दोन फॅक्टर आमी लक्षात घेवंक जाय पयली म्हणजे आज आमी एक स्नॅपशॉट सिनेरियो आमचे सदांच 75% डिपेंडेबिलिटी हे हो अदमास धरून तांणी कॅल्क्युलेशन केलां अजुनूय म्हज्या मुखार आंकडेवारी येवंक ना की कर्नाटकान जर 188 TMC फीट उदक मांडवीच्या संचय क्षेत्रांत आसा अशें म्हादईच्या जाहीर केला म्हणजे अदमास दिल्लो आणि गोंयांत जर ते 109 TMC फीट आसा जाल्यार तांणी सुवर्णमध्ये काडला काय कितें तो आंकडो अजून ना म्हजे कडेन म्हणटकीच आमी धरून चलया की हे उदक जर तांणी वयल्या भागांत 1.5 TMC फीट आसा ते वापरूंक खंयचोच कायदो आड ना आणि पयलीं नाशिल्लो म्हणजे थंयचेच जे लोक आसात तांच्या शेतीपाती खातीर इन बेसिना खातीर आणि महाराष्ट्राने वापरले म्हणून आमची हरकत नाशिल्ली पूण जेन्ना धरणां बांदता नंबर 1 दुसरे धरणां बांदून कालवे काडून दुसऱ्या बेसिनान जे तुम्ही सगळे पाड घाल्ले आसा उद्ध्वस्त केल्ले आसा आणि ते वेगळ्याच तरेचे वॉटर गजलिंग क्रॉप मॉडेल जगाच्या मुखार तुम्ही दवरिल्ले आसा आणि ताजेर तुम्ही पॉलिटिकल बेस नॉर्थ कर्नाटकाच्या शेतकऱ्यांचो तयार केल्लो आसा तेन्ना ते पॉलिटिकल लॉबीक सॅटिस्फाय करपा खातीर हे जे मॉडेल आज तयार केल्ले आसा कर्नाटकान की उदक आउट ऑफ बेसिन डायवर्ट करपाचे ते गोंयच्या संपूर्ण इकॉलॉजीक आमच्या मांडवीच्या घातक आसा गोंयचे हाका लागून डेझर्टिफिकेशन जावंक शकता फुडल्या 10 ते 15 वर्सां म्हाका एक गजाल सांगात एक म्हाका आतांच कळ्ळां की ट्रायब्युनलान आनी एक सजेशन दिलां की 1956 जो ट्रायब्युनल एक्ट आसा त्या ट्रायब्युनल एक्टा प्रमाणे ट्रायब्युनलाचो वर्डिक्ट एनफोर्स करपाचो द टीथ ऑफ द लॉ तो जाय तितलो ना घडये फाल्यां कर्नाटकान बाकीची ट्रायब्युनल जजमेंटा भितर जें केलां की जजमेंट दिलो पूण कर्नाटकान आयकलेंच ना आनी आपल्याक जाय तें केलें तेन्ना ट्रायब्युनलान असो सजेशन दिलां की सेंट्रल गव्हर्मेंटान हो एक्टूय अमेंड करचो तो ताजो एनफोर्समेंट जो आसा वर्डिक्टाचो तोय तितलोच कंपल्सरी करचो आनी जर खंयचें राज्य आयकना जाल्यार तातूंत भितर प्युनिटीव एलिमेंट घालचो शिक्षा दिवपाचो एलिमेंट घालचो अशेंय म्हळां आतां आमकां एक गजाल कळटा इनिशियली कर्नाटकाच्या रिएक्शना वेल्यान की कर्नाटक सातिस्वेत ना तांकां जितले मेळनात आमी म्हणटात की जे दिलां तातूंतल्यान गोंयचें कांयच कल्याण जावपाचें ना कर्नाटक म्हणटा की दिलां तें आमकां पावना अशी परिस्थिती तुमकां दिसता की हो जो
एक ब्रॉड हे जे सगळे घालून दिला ट्रायब्युनलान ते कर्नाटक आयकतलें आनी तितली पुरतेंच रावतलें. फाल्यां पावर प्रोजेक्ट केलो आनी फक्त 5.5 TMCच उदका पिवपा खातीर वापरलें, फक्त 4 TMCच डायवर्ट केलें. हें कर्नाटक आयकतलें, कारण फाल्यां 4 TMC जावं किंवा 40 TMC जावं डायवर्ट करपा खातीरची इन्फ्रास्ट्रक्चर तांचे कडेन ऑलरेडी रेडी आसा. हे 4 TMCच ते डायवर्ट करतात. हें करपा खातीर यंत्रणा आसा काय कितें? आनी जे बाकीचे सगळ्यो ह्यो गजाली ट्रायब्युनलान घालून दिल्यात त्यो कर्नाटक तुमकां आयकतले अशें दिसता? ना, आता हे सगळे मुद्दे म्हज्या दृश्टीन तरी निरर्थक आसात. कित्याक कदाचित तुमकां खबर आसत की पार्लमेंटान सध्या नॅशनल वॉटर ट्रिब्युनल ऍक्ट पेंडींग आसा. ताचेर केन्नाय मतदान जावन जर नॅशनल वॉटर ट्रिब्युनल ऍक्ट पास जालो जाल्यार मागीर हे सगळे जे डिस्प्यूट ट्रिब्युनल आहा ते डिजॉल्व जातले ऑटोमॅटिकली. आनी हो मुद्दोय बी तांणी सजेशन केल्या ती त्या खातीर आसतली की संसदेन गव्हर्मेंटाक बळगें मेळचें म्हणून तो फुडें व्हरपा खातीर. हे म्हणटकीच म्हाका दिसता की म्हादई वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनल हो संपूर्ण भारताच्या इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट 1956 ऍक्टा सकयलो निमाणो निवाडो आसतलो. त्या खातीर ती सजेशन अशी दिल्या की ट्रान्झिशनल पिरियड जो आसतलो त्या पिरियडा भितर पार्लमेंटान हे करता आसतना जस्टिफाय करता आसतना नॅशनल एकूच कमिशन कित्याक आसचें, त्या वेळार भारत सरकाराक आनी त्या जलसंसाधन खात्याच्या मंत्र्याक मदत मेळची होय मुद्दो आसतलो तातूंत. कित्याक जवळ जवळ हाजेर एक मत आसा. एक तामिळनाडून विरोध केल्लो आसा आनी ओरिसान विरोध केल्लो आसा. 2-3 राज्यांचो विरोध आसा ताका. केरळान केल्लो आसा की आमकां नॅशनल वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनल नाका, आमचे इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनलांतूच संशोधन. पूण एक गजाल खरी की म्हाका जर विचारशी जाल्यार संपूर्ण वेस्टर्न घाटा खातीरच सगळ्या राज्यांनी मिळून आता ह्या सगळ्या वादविवादांत लक्ष घालनासतना जनतेच्या, राज्याच्या, निसर्गाच्या, पर्यावरणाच्या आणि संपूर्ण बायोडायव्हर्सिटीच्या दृश्टीन एक सर्वकालिक अशा तरेची एक इंटिग्रेटेड वॉटर ग्रीड येवजण वर्ल्ड बँक आणि युनायटेड नेशन्सांची मदत घेऊन राबोवपाची फुडली हाका गरज आसा. पूण म्हाका हो कर्नाटक हो जो आतां निवाडो दिला ते त्या निवाड्यातल्या प्रत्येक पॉयंटाक स्टिक करून रावतले, एडहेर करतले आनी तुमी 4 TMC डायवर्ट करायला 4 TMCच डायवर्ट करतले. हाजी पयली गजाल म्हळ्यार शाश्वती आसा काय कितें, गॅरंटी आसा काय कितें? आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार हें एन्श्युअर करपा खातीर जी एक मेजरमेंट यंत्रणा लागता ती आसा काय कितें फंक्शनल? आता गोंयच्या बाबतीन जर विचार करीत जाल्यार गोंयची मेजरमेंट यंत्रणा कितली फंक्शनल आसता ते आमी पळोवचें पडटलें. कित्याक आमच्या समितीन ज्यो सुचोवण्यो केल्ल्यो की रेन गेज स्टेशन्स आनी आमचे हाज्यो रिव्हरचो करंट जो आसता उदकाचो तो प्रवाह मेजपाची जी अत्याधुनीक यंत्रणा बसोवपाची वेगवेगळ्या आमच्या 41 न्हंयांचेर, फक्त मांडवीच न्हय 11 म्हत्वाच्यो नदयो आनी 41 उपनदयो आसात, त्यो कित्याक अजून आमचे कडेन तो डेटा ना, हो टायम सिरीज डेटा कित्याक ना? की आमी बाकीच्या उत्सवी तरेच्या प्रकल्पाचे कोट्यांनी रुपया मोडटात, पुणे आज इलेक्ट्रॉनिक जे सॅटेलायट बेस्ड ज्यो आमचे कडेन न्हय बाबा प्रत्येक सिजनान प्रत्येक दिसाक जेन्ना ड्राय सिजन आसता आनी जेन्ना वेट सिजन आसता तेन्ना कितलें उदक येता आनी वता तें आमकां आज सेन्सॉर वापरून कळणें सामकें पॉसिबल आसा. झिरपता कितलें इतली आज टॅक्नॉलॉजी फुडें गेल्ली आसा ह्या बाबतींत. त्यामुळे गोंय सरकाराच्या वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान हो टायम सिरीज डेटा आमी जेन्ना रिपोर्ट दिलो 2001 सालान तेन्ना पासून आतां मेरेन 17 वर्सां कितें केलें आनी तांकां जायकाचे प्रचंड निधी मेळिल्लो. त्या प्रचंड निधीच्या वेळार इलेक्ट्रॉनिक मिटर हातान घेवन सगळ्याक धांवताले की घरोघर लोकांक बिलां दिवपाक. त्या वेळार म्हज्या दोळ्या मुखार प्रश्न येतालो की आज हे आमकां सांगूंक शकता की एक म्हादईची उपन्हंय आसा रगडा रिव्हर तातूंत कितलें बाबा उदक ह्या वेळार मावता, कितले वराक कितले लिटर तांचे कडेन. तुम्ही कितें म्हणटात कर्नाटक फक्त 4च TMC डायवर्ट करतले हाजी कांयच गॅरंटी ना, ते चडूय करपाक शकतात आनी ते आमकां मेजपाची किंवा ताका आळाबंद हाडपाची आमचे कडेन यंत्रणा ना. ती आज कावेरी किंवा दुसरो कसलोच जरी असो तर आंतरराष्ट्रीय तंट जर घेत जाल्यार हे सगळे चीफ सेक्रेटरी जे सर्टिफाय करता त्या राज्याचे ताजेर आसता. ते IAS ऑफिसर असल्यान तांचेर कॉन्स्टिट्युशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. दे आर लायबल फॉर कंटेम्प्ट. जर कोर्टान जर दिले कित्याक आसता की इंडिपेंडंट म्हणजे ताका निमाणें कितें आसता एक फॅक्ट फायंडींग SIT करची पडटली सुप्रीम कोर्टाक बी की हे खरोखरच 4 TMC करता काय 8 TMC करता काय 6 TMC करता. म्हणजे कितें आसता आफ्टर ऑल आमी एक लक्षात धरूंक जाय कर्नाटक राज्य किंवा कर्नाटकचे लोक हे आमचे दुस्मान न्हय किंवा महाराष्ट्र राज्य आणि महाराष्ट्राचे लोक हे आमचे दुस्मान न्हय. आणि हो हांवें सदांच स्पश्ट केल्लें आसा हो तंटो आसा तो आमचो नॅचरल रिसोर्सीस आसा ताजेर आसा. आणि कर्नाटकाक आज खुबश्यो न्हंयो उपलब्ध आसात उदकाचो वापर करपाक. ह्या वेळार प्रमोद बाब तुम्ही लक्षात घेवंक ना की दक्षिण कन्नडान नेत्रवती रिव्हर प्रकल्पाक लागून प्रचंड आंदोलन चालू जाल्लें आसा. थंय बी कर्नाटकाची नजर आसा थंयचे उदक व्हरून वयल्या शेती भागांत दिवपाची.
आमी ताजी दखल खंय घेतल्या गोंयांत म्हणटकीर संपूर्ण वेस्टर्न घाटांत जितल्योय आज अरबी समुद्राक वचपी न्हंयो आसात त्यो कर्नाटकाचो डाव आसा की शेती बागायती ज्या भागांत प्रचंड आसा आनी ती लॉबी आनी चड सिट्स येतात लोकसभेचे विधानसभेचे तांची गरज पुरोवपाची दीस मॉडेल पॉलिटिकल मॉडेल जे आसा बिझनेस मॉडेल ते गोंयांत कशेंच एक्सेप्टेबल जावपाचें ना. म्हाका लास्ट एक गजाल सांगात जो फायनल म्हाका जो पॉयंट मेळ्ळा महाराष्ट्राच्या दृश्टींतल्यान म्हत्वाचो की तांणी 0.5 TMC विर्डी खातीर एलोकेट केला आणि तांणी सांगला की म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी स्थापन करची आणि कर्नाटकान आपलो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट थंय सबमीट करून मुखार वचपाक जाता म्हणून वन्स इट इज अप्रूव्ड बाय ऑल द एजन्सीज. हे जे तांचे एलोकेशन आहा ताजेर तुमचें फायनल मत कितें? ना पयलीं म्हणजे विर्डी किंवा त्या तांचे दलदर नाल्याचेर तांचे जे प्रोजेक्ट चालू आसात ते सदांच शिफ्टिंग पोझिशन महाराष्ट्राची आसा. खरें म्हणजे वाळवंटी न्हंय जी आसा आमची ताका भरपूर म्हणजे ताजो कॅचमेंट वयर जो एरिया आसा तो सगळे उदक वयल्यान येता ते त्या भागांतल्यान विर्डी डॅमांतल्यान तातूंत कसलीच तरेची तांणी आमची संमती घेनासतना किंवा आमचे कडेन जॉयंट डिस्कशन करनासतना सरळ सरळ बांदकाम सुरू केल्लें आसा. म्हणटकीर आतां जवळ जवळ तांकां ब्लँक चेकच दिल्ल्या भशेन जालो. म्हणजे आमचो विजय कसलो जालो की महाराष्ट्र बी तांचो एक 4% जो एरिया आसा बेसीन एरिया तातूंतलें उदक आसा ते इन बेसीन जरी वापरपाची जरी तयारी आसली जाल्यार महाराष्ट्रान आनी आयोगांनी विचार करूंक जाय आशिल्लो वाळवंटी न्हंयचो फ्युचर कितें. वाळवंटी न्हंय उदक संचय कसो जातलो थंय बिर्डी अख्खेच्या अख्खे दोंगर तुमी सॅटेलायट पिक्चर पळयलें जाल्यार कातरून काबार केल्या. तो सगळो मळपो तो सगळो गाळ येता आनी फ्लडींग जाता डिचोली सांखळे पर्यंत सार मानस पर्यंत इतलो गाळ जाल्लो आसा तो काडपाक म्हयने पावचे ना. म्हणटकीर डिचोली सांखळी दोनी हांकां गाळाक लागून उदकाक लागून न्हय उदक कमी गाळ चड अशी परिस्थिती न्हंयेची जातली आणि ताका लागून लायफ सपोर्ट सिस्टम जाका आमी म्हणटात ह्या विर्डी इरिगेशन प्रोजेक्टाक लागून ते उदक जर वयर आडयले जाल्यार सकयल कंप्लीट एरिडिटी जातली डेझर्टिफिकेशन जातले अप टू सांखळी आनी सारमानस पर्यंत. हे आमी लक्षांत घेवंक ना. म्हणटकीच तुमचो स्पेसिफीक जो प्रश्न आसा की महाराष्ट्राचो जय जालो आसतलो ते तांकां एका दृश्टीन ब्लँक चेक मेळ्ळा की विर्डी इरिगेशन प्रोजेक्ट फुडें घेवन वचपाक पूण त्या प्रोजेक्टा बद्दल कंप्लीट टेक्निकल डिटेल अजून गोवा सरकारच्याच खात्या कडेन ना. बरोबर. म्हाका दिसता एक गजाल गोंयकारांनी लक्षांत घेवपाची सामकी गरज आसा की डायवर्ट करपाक दिलां उदक. 4 TMC दिलां काय 8 दिलां हाज्या परस डायवर्ट करपाक दिलां होच खूब म्हत्वाचो आनी भयानक मुद्दो. आनी फाल्यां जेन्ना कर्नाटकाक सांगलां की तुमी एक प्रोजेक्ट घालात म्हणून तो एकदां पावर प्रोजेक्ट घालो की उदक जे ते आडायतले त्या पावर प्रोजेक्टा खातीर ते सोडप केन्ना आनी कशें हें संपूर्ण जी जबाबदारी आनी डिसिजन जे आसतलें तें कर्नाटकाचेर आसतलें. सो ताका लागून गोंयच्या न्हंयांची आनी मांडवी सारकी न्हंयची परिस्थिती फुडल्या 10-12 वर्सां भितर कितें जातली हें चित्र चिंतपाक खूब भयानक दिसता. एकूच गजाल कर्नाटक सद्याक म्हणटा की ते हे वर्डिक्ट चॅलेंज करतले सुप्रीम कोर्टा भितर म्हण. जर केलो जाल्यार गोंयाक आनी एक संद मेळटली आपली बाजू चड प्रभावीपणान थंय मांडपा खातीर. आनी जशें नंदकुमार बाबान सांगलें तशें सगळे मुद्द्यांचो अभ्यास करपाक आनी त्याच बरोबर ज्यो तंत्रीक गजाली आमचे मुद्दे बॅक करपाक आमकां गरजेचे आसात जांचो अहवाल ऑलरेडी तांच्या समितीन दिल्लो आसा सरकारा कडेन आनी तो धूळ खाता त्यो जर तंत्रीक गजाली मातश्यो जर आमी एक्टिवेट केल्यो जाल्यार भरपूर आदार जावपाक शकता. कारण आज तुमकां नंदकुमार बाबाची पुराय विश्लेशण आयकतकीर एक गजाल लक्षांत आयली आसतली की हो फक्त एका न्हंयचो किंवा एका 2 राज्यां मदल्या तंट्याचो विशय ना, हो गोंयच्या भवितव्याचो विशय आसा. हाची जाणीव म्हाका दिसता बऱ्याच नागरिकांक जाल्या तितल्याच गंभीरतायेन सरकाराक जातली आनी गोंयचे एक्सपर्ट तांकां इतलीं वर्सां जें कितें सांगतात ताजी तांणी दखल घेतले आनी सुप्रीम कोर्टाक घडये कर्नाटक गेलें जाल्यार जो चान्स मेळटा तो आमी परत वगडावचे नात. इतलीच जतनाय घेवची इतलें हांव गोंयकारां वतीन सरकारा कडेन मागता आनी थांबता. नंदकुमार बाबा तुमी आयले इन अ शॉर्ट नोटीस शॉर्ट पिरियड तुमकां सांगलें. कर्नाटक महाराष्ट्र तिनूय राज्यांची जबाबदारी आसा आनी हांवूय हे कर्नाटक सरकाराक आवाहन करता की तांणी गोंयच्या लोकांचे इंट्रेस्ट कर्नाटकान वचपी सांबाळचे तांकां फूल सिक्युरिटी प्रोटेक्शन दिवचें आनी ताका केंद्र सरकारांनी तातूंत लक्ष घालून महाराष्ट्रान कर्नाटकान जितले आमचे गोंयकार भाव आसात आनी ते वतात वेगवेगळ्या कारणांक लागून तांच्या संपूर्ण सिक्युरिटी जबाबदारी येता ते कांय दिसान आनी म्हयन्यांनी तांणी घेवची पडटली हें लक्षांत दवरात. हांव इतलेंच थांबता. खूब पॉझिटिव्ह नोटाचेर नंदकुमार बाब सायंटिस्ट आनी एकाडेमिशियन सो तांकां खंयचीय गजाल एक ऑप्टिमिजमाचेर हाडून तांणी सोडल्या सगळे गोंयकारां खातीर आनी भारतीयां खातीर. हो ऑप्टिमिजम प्रत्यक्षांत ट्रान्सलेट जावचो आनी तातूंतल्यान गोंयचें हित सांबाळचें इतलेंच मागता आनी थांबता. सर तुमी आयले इतली कमी वेळा भितर आनी म्हायती दिली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.